नमस्कार, माझे नाव अंकिता पांडुरंग शिरोडकर. पाली या वाठारान रावता. तर सांग, तू हे गणपती करपाक केन्नाच्यान स्टार्ट केले? हांवें ऑलमोस्ट एक 7-8 वर्सां जातली की हे गणपती करपाचें हांवें स्टार्ट केलें. ही कला तुका कशी म्हणजे कशाक लागून येयली मनान ती? पयलीं आमचो आजो करतालो, म्हणजे मम्मीचो पप्पा करतालो न्हू. सो तेन्नाच ल्हान आसतनाच्यानूच सदांच आमच्या आज्यान आमच्या हातीन माती दिली. सो त्या मातयेच्यान बारीक बारीक बावल्यो करपाच्यो किंवा पक्षी करपाचे, हे सगळे करपाचे आमकां तो करूंक लायतालो. सो तितूंतल्यानूच आमच्या हातीन तें घोळोन आतां आमी गणपती करपाक शिकली. बरें, तू पेशान एक टीचर आसात आणि टीचर आसुनूय हे कलेन तू इतलें हे जाला, हितून तुका कशें कितें हे जाता? म्हणजे तुजो टायम तू एडजस्ट करता म्हण किंवा तुका कशें कितें फिलिंग्स हय जाता? पळया, जेन्ना आपल्याक आवड आसता न्हू, टायम आपोआपूच मॅनेज असो जाता. आनी जी कलेन म्हाका आवड आसा पळया, ती म्हाका करूंकूय बरी दिसता. हे गणपती घडोवप एक सोंपी गजाल न्हू, आनी ती घडोवन आमी कोणाची मन जर खूश करता जाल्यार एक ते देवाची सेवा तशी म्हण समजपाची. बरें, म्हाका एक सांग, मूर्ती करतना कितें तुका फिलिंग्स वेगळे कितें हे आहा? ते कितें दिसता तुका मूर्ती केल्या उपरांत? बाबा, एक देवाची मूर्ती करतना म्हणजे एक वेगळी फिलिंग्स आसता ती कशी? अशें म्हणजे बरें दिसता की म्हणजे आमच्या हातीच्यान एक देव घडटा. आमकां घडोवपी देव, पूण आमी स्वता आतां तेका घडोवन लोकांची मनां फुलयता न्हू, तोच आनंद. फॅमिलीन आतां तुमच्या कोण कोण हे करता? सगळीं करता. मामाची चेडवां करता, तशेंच म्हजो पप्पा करता, मम्मी करता, भाव करता. सगळीं जाण आमी फॅमिलीच सगळीं करता. आणि अंदाज कितलेशे हे आहा गणपती आहा तुमचे? ऑलमोस्ट 300 करता आमी गणपती. 300. हय, 300 करता. आणि केन्नाच्यान स्टार्ट केन्नाच्यान करता? जुनाच्या पहिल्या विकाच्यान आमी सुरवात करता गणपती करूंक. ओके. आणि मागीर फुडें फुडें म्हणजे केन्ना हे केन्ना सोंपता केन्ना तुमचें हे करपाक? करून म्हणटा मातयेचे. ऑलमोस्ट नागपंचम जाता म्हटल्यार आमी वायंड अप करता आनी मागीर पेंटिंगाक सुरवात करता. नागपंचमी. नागपंचम म्हटल्यार. आणि म्हाका सांग, आणि कितें कॉन्सेप्ट नवो कितें आसा तुमचे कडेन? हय, नवो म्हणजे आमी कितें केला, आतां पळया तुमी लोक कितें लायट वेट म्हणून पीओपीक प्रेफर करता. तेका लागून आमी नवो कॉन्सेप्ट म्हणून शाडू मातयेचे गणपती केला. जे पीओपी आसा पळया तशेंच हे आसा, लायट वेट आसा. सो आतां पळया, हो गणपती तुमी पळोवंक शकता केदो व्हडलो आसा तो, बट हो हांव एकटें कॅरी करूं शकता. इतलो तो लायट वेट आसा. सो आमी हे आतां कित्याक केला, म्हणजे लोकांनी तो पीओपीचे गणपती जरी गव्हर्मेंटान बंद केले जाल्यार थोडे लोक आसा ते कितें करता, अजून प्रेफर करता व्हरप. सो तेका लागून ते लोकांनी प्रेफर करून करचें न्हू आनी शाडू मातयेक ऑप्ट करचें म्हणून आमी हो एक नवो कॉन्सेप्ट असो केला. ओके. ते जालें. तू युवा पिढीक कितें सांगूंक सोदता? हांव इतलें सांगूंक सोदता, म्हणजे आतां आमी पळया गणपती म्हटल्या उपरांत पीओपीचो हांव सगळ्या भुरग्यांक रिक्वेस्ट करता. पळया, सगळ्यांच्या घरान गणपती आसताच असो, आनी आमी पीओपीक ऑप्ट करचो न्हू. एज अ यू आमकां खबर आसा की पीओपी कितले नेचराक आमच्या हार्म करता ते गणपती विरगळना. सो आमी अशें म्हणजे आमच्या मनाच्यान जर ध्येय धरलो की आमी हे करचें ना म्हणून, जाल्यार आनी आमी शाडू मातयेक किंवा आमची नॉर्मल जी चिकन माती जी आसा खबर आसा तेका ऑप्ट केलो उपरांत आपोआप शाडू मातयेचे पीओपीचे जे गणपती आसा ते आपोआप बंद जातले. सो तो इनिशिएटीव्ह आमी पर्सनली स्वता कडल्यान स्टार्ट करूंक जाय, जेणे करून पीओपी सारकोच बंद जातलो आनी आमी इको फ्रेंडली आनी नेचराक हार्म करच्या शिवाय आमची फेस्टिवल आनी आमचे कल्चर आमी जे आसा ती जपतली. सो तुम्ही पळोवपाक शकता ही चिकन माती म्हणून. सो चिकन माती मळपाक पळया, पयलीं कशें करताले की लोक आपल्या पांयान गुड्डयताले ही माती, बट आतां 50-100 गणपती आसा जाल्यार उपकारता. बट सुमार 300-350 गणपती आसल्यार ते पॉसिबल ना की पांयान मळटली आनी आमी करतली अशें म्हण. सो तेका लागून स्पेशल एक पग मिल म्हणून हें मशीन येता. मागीर ते चिकन माती कितें करपाची, हे तेंचे इनलेट आसा ते इनलेटान घालपाची अशी. सो ह्या इनलेटान जेन्ना आमी माती घालता पळया, तेंचे ते फुडें आउटलेट दिल्लेले आसा. सो त्या आउटलेटाच्यान ही पळय माती अशी भायर येता. सो ही माती जी आसा पळया, 1-2दा घातल्या उपरांत मशिनान घातल्या उपरांत ती मळोन बरी येता आनी भितर गुणे बीन कांय उरना. सो ते आमकां काम करपाकूय बरें जाता इजी. तुमी पळोवंक शकता ही शाडू माती. आतां आमचे पळया, शाडू माती कशी प्रोसेस करता तो हांव तुमकां शॉर्टली प्रोसेस सांगता. सो ही शाडू माती करपाक न्हू पळय, हो पावडर फॉर्मानी माती येता पळय, पळोवंक शकता तुमी. सो ही पावडर फॉर्म माती आसा पळया, ती आमी स्पेशली गुजरातच्यान इम्पोर्ट केल्या. सो ही जी आसा पळया ती मागीर हे पळय तेजे मशीन येता ती माती मळपाचें.
सो हे मशीन जेन्ना लायल्या उपरांत रोटेट जाता ती माती भितर घालपाची, भितर उदक घालपाचे आणि ती मोळपाची. जशी नॉर्मली आमी त्या पग मिलान मोळटा पळया तशीच आसता. बट हे पग मिल आणि हे मशीन आसा ते मातशे डिफरंट आसता. स्पेशली शाडू मातयेच्या खातीर मशीन डिझायन केल्ले आसा. सो हे पळय मागीर ती अशी मळोन पीठ कशें मळोन ही पळय ती माती येता पळय कितली सॉफ्ट तुमी पळोवपाक शकता. म्हाका दिसता 70 शाडू मातयेचे तुमी प्रयोग केला. आम्ही फर्स्ट टाइम केला म्हणजे ह्या फावटी आम्ही कितें ऑलमोस्ट एक 50-60 केला. बट फुडें आमचो विचार आसा कित्याक आतां सगळीं जाणां लायट वेट प्रेफर करता न्हू. सो ऑलमोस्ट आमचे हे जे चडशे आसा गणपती ते आमी शाडू मातयेन रिप्लेस करतली अशें म्हण. सो ते लायट वेट जातले सो लोकांक पीओपी ऑप्ट करपाचो आनी चान्स आनी मेळचो ना. बरं म्हाका एक सांग दुसरी गोष्ट म्हणजे हे गणपती तयार जावपाक टायम लागता म्हणटा न्हू शाडूचो मातसो. म्हणजे आमचे चिकण मातयेचे आहा ते ताबडतोब तूं हेतूंतसून काडूंक शकता. हय शाडूचे मातयेचे करता आसतना मातशे टायम म्हणजे आतां हो नॉर्मली पळया आमी हो कसो जाता हो भरलो न्हू की विथीन आमी 15 मिनिट आमी तो सोडूं शकता काडूं शकता. बट ह्या मातयेक तशें जायना. हेका ऑलमोस्ट 2-3 दीस तो भितन तो फॉर्म जो येता साचो जो आमी म्हणटा तितून दवरचें पडटा आमकां. 3 दीस मागीर ते बरे वारो वचोन मातशे सुकल्या उपरांत मागीर आमी ते 3 दिसांनी काडूं शकता. सो हे आतां जे मातयेचे गणपती आसा ते आमकां ऑलमोस्ट एक जर हे जुनान करता जाल्यार एक 4-5 म्हयने पयलीं आमकां करचें पडटा. जर तुमकां ह्या फावट दिसता की हो तुजो प्रयोग आसलो तो सक्सेसफूल जालो असो दिसता? हय सक्सेसफूल जालो असो दिसता बिकॉज तेजी आतां डिमांडू म्हणजे आमकां ऑर्डर्सूय येयल्लेले आसा. सो तेका लागून दिसता की सक्सेसफूल जालो असो म्हण. तुम्ही पळयतात GNH. Chup 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 अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के जो खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक ही है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.